जमीन हडप प्रकरणातला आरोपी सुलेमान सिद्दीकीक बंदखणींतल्यान पळ काडपाक मजत केल्ल्या आयआरबी पुलीस कॉन्स्टेबलाक सेवेंतल्यान बडतर्फ केलो। सुलेमानाक पळपाक मजत केल्ल्यान तो हुबळी पुलिसांकडेन शरण आयिल्लो। फरार आशिल्ल्या सुलेमानाक धरपा खातीर पुलिसांची सोद मोहीम सुरू आसा। सुलेमान सिद्दीकी जमीन हडप प्रकरणाचो जो मुख्य आरोपी हेका 12 नोव्हेंबराक हेजी क्रायम ब्रांचान अटक केल्ली आनी तेजी जी अटक आशिल्ली तो क्रायम ब्रांचाचे कस्टडीन आशिल्लो आनी तितून भितर काल राती तो तेणे एक कॉन्स्टेबल बरोबर सेटिंग केलें म्हणूंक शकता आमी आनी कॉन्स्टेबलाक आयआरबीचो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक तेका घेवन तेणे जी क्रायम ब्रांचाची जी कस्टडी आसा तितूंतल्यान पळ काडलो आनी जो आयआरबीचो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक तेणे राती हुबळी वचोन जे हुबळी पुलीस आसात तेंचे कडेन आपलो सरेंडर केलो आनी हुबळी पुलिसांनी गोवा पुलिसाचे जे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन जे तांकां दोगांकूय सोदताले तेणी हुबळीसून ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार कॉन्टेक्ट केलो आनी गोवा पुलीस हुबळी वचपाक भायर सरले आनी हुबळी वचोन गोवा पुलिसाची जे टीम आसा तेणी तेका आपले ताब्यान घेतला आनी तेका अरेस्ट केला। आयज सांजे तेका अमित नायकाक घेवन गोवा पुलीस गोंयान पावपाचे आसात। एक 5 ते 6 म्हणसर गोवा पुलीस गोंयान तेका आयज सांजे घेवन पावतले आनी त्याच बरोबर तितून भितर एक मोठी अपडेट अशी येयल्ली आसा की हो जो सुलेमान सिद्दीकीक जो धांवपाक पळ काडपाक जो हेल्प करपी आयआरबी कॉन्स्टेबल जो आसा तेका तेजी जी नोकरी आशिल्ली त्या नोकरेंतल्यान तेका क्रायम ब्रांचान डिसमीस केल्लो आसा। म्हणजेच तेजी जी नोकरी आशिल्ली आयआरबीचो जो कॉन्स्टेबल आशिल्लो त्या पोजिशना वयल्यान जो अमित नायक जो कॉन्स्टेबल तेका डिसमीस केल्लो आसा। ही एक ह्या वेळा वयली एक मोठी अपडेट जावन आसा। ह्या केसीन फुडें जी कितें अपडेट येता ती गोमंतक टीव्ही तुमचे मुखार घेवन येत रावतले आनी कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर।